नमस्कार. हां इंजिनिअरिंगान तू खंयचे ब्रांच वेंचू म्हणून कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांके स्वागत. आज आम्ही कंप्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग ब्रांचा विशयारी ऐकूया. आज आमगेलो आसा संयुक्ता प्रभू. संयुक्ता स्टुटगर्ट युनिव्हर्सिटी ऑफ एप्लायड सायन्स जर्मनीन तू MS करता आसा. संयुक्ता ह्या कार्यक्रमाक हांव तुका स्वागत करता. सांग तू कसं नाही का कंप्युटर सायन्सान तू इंजिनिअरिंग कोर का म्हणून डिसाईड केला. सो म्हाका सांग तुला ना पजल सॉल्व करचे म्हळ्यार क्रॉसवर्ड खेळची म्हळ्यार कसं नाही असं तसं पुरा इष्ट आशिल्ला. तशीच हांव म्हगेलें 9th स्टँडर्डांत आसतना हांव शारदा विद्यालयान शिकिल्ली. थंय आमकां कंप्युटर सायन्सान प्रोग्रामींग फर्स्ट टायम इंट्रोड्यूस केल्लो. तेन्ना एग्जामा वेळार म्हाका एक प्रोग्राम बरोवचो आशिल्लो. तेन्ना फर्स्ट म्हाका कसं नाही मात्ता येवचें न्ही. ते म्हळ्यार फर्स्ट टायम नवें सो फूल ब्लँक जालें. कडेन मागीर म्हगेल्या टिचरान येवन सांगल्या की तू कशी आलोचन करता पळय तुगेले पजल्स सॉल्व करता तशी तुगेलो कोड बरय तुगेलो प्रोग्राम बरय म्हूण म्हळाला. सो तशी प्रोग्राम बरयतना म्हाका आउटपुट आयलें आनी दॅट डे ऑनवर्ड्स म्हाका मस्त खुशी जालें आनी ताका हांव लायक कंप्युटर सायन्स मस्त इंट्रस्ट आसा म्हाका हांतू. सो हांतू खंयच्या मुखार सून वचचा चान्स मेळ्ळार हांव वता म्हूण सांगून ताका म्हाका इंजिनिअरिंगांत हांव कंप्युटर सायन्स चूज केलेला. ओके सो ह्या पंता इंजिनिअरिंगा वच्चे स्टुडंट्स आना तांगे इला आशिल्ला एक खंयचे पॅशन आकत आनी कंप्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग ब्रांच घेवका म्हणून तू सांगता. तांकां आतां कशें नाही कंप्युटरार गेम्स खेळटात तांकां त्या कंप्युटर गेम्स कशी डेव्हलप जाता म्हणून कळका जाल्यार एक तांकां तांगेले कोण गेम डिझायन करता म्हणून जाल्यार तांणी कंप्युटर सायन्स घेव येता. एक तांकां खंयचे ऍप्लिकेशन कशी वर्क जाता डेटा खंय सेव जावन आसता. एक तुका अमेझॉन फ्लिपकार्ट तसल कसं वेबसायट तुका बिल्ड करता जाल्यार तू क्युरियोसिटी असल्यार तांणी तसल पॅशनाक कंप्युटर सायन्स घेव येता. एक तांकां कंप्युटर म्हळ्यार इश्ट म्हण जाल्यार तांकां लायक टायपिंग स्किल्स असल्यार तांगे लॉजिकल थिंकिंग लायक असल्यार तांणी कंप्युटर सायन्स घेव येता. ओके आता हा पुरा इंटरेस्ट आसून तांणी कंप्युटर सायन्सान तू इंजिनिअरिंग घेतली म्हणून जाल्यार एक 4 वर्सां कोर्सान तू तांकां कसं कसं शिकवू आसता. सो फर्स्ट इयरान तू पुरा जनांका सक्कड ब्रांचात सब्जेक्ट्स घेवचे आसता सो दॅट तांकां कसं विंगड सब्जेक्ट शिकोवचे जाल्यार शिकोवची म्हूण सांगून. सेकंड इयरान तू फाउंडेशन शिकयताची सो तान तू मे बी एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आसता आमकां जावा आशिल्लें तशी विंगड कॉलेजांक एक कॉलेजा पायथन आसता एक कडेन सी प्रोग्रामिंग आसता पुरा तशी. मागीर तुमकां डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम्स म्हण एक आसता. इता म्हळ्यार तुमी आतां अमेझॉनार तुमी तुमगेले डेटा एंट्री करताच म्हाका ह्या प्रोडक्ट ऑर्डर करका आनी त्या आमगेले एड्रेस या नांव या म्हूण म्हणटा त्या डेटा खंय स्टोर जाता म्हूण पळय कशी स्टोर जाता म्हूण सांगून त्या डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्टान शिकयताची. मागीर नेटवर्किंगाचे विंगड नमना सब्जेक्ट आसता म्हळ्यार ब्लूटूथ कशी वर्क जाता वायफाय कशी वर्क जाता म्हूण सांगून. मागीर ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स म्हूण आसता तुमगेले कंप्युटर कशी वर्क जाता ते कसं कशी बिल्ड केला तांणी तातूंत कसो CPU यूज केला कसो प्रोसेसर यूज केला ते आनी पुरा आसता. सो असल विंगड शिकचा मेळटा. ताज्यो टू प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आसता सो दॅट यू कॅन बिल्ड युअर ऍप्लिकेशन्स यू कॅन डिझायन युअर ऍप्लिकेशन्स अँड सो ऑन. सो अँड्रॉइड ऍप डेव्हलपमेंट वेब डेव्हलपमेंट अशें पुरा सब्जेक्ट शिकचा मेळटा 4 वर्सांत. ओके सांग आता हा पुरा जावन एक कंप्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग जाल्ली म्हूण जाल्यार ताका कसं स्कोप आसा मुखारी. सो मस्त नमना स्कोप आसा. एक वेब डेव्हलपर जाव येता आतां खंयचे वेबसायट बिल्ड करचे आसल्यार देन यू कॅन बिकम अ वेब डेव्हलपर. तांतूय विंगड आसा एक फ्रंट एंड डेव्हलपमेंट म्हूण सांगून. सो फ्रंट एंड डेव्हलपमेंट इंजिनियराक कसं म्हणल्यार तुम्ही आता वेबसायट पळयता फर्स्ट लुक अँड फील आसता ना एक येलो कलर आसता ग्रीन आसता ते असं एक बॉक्स आसता थंय एक बटन आसता म्हूण सांगून. सो दॅट इज नोन एज द फ्रंट एंड वॉट एवर यू सी इन फ्रंट ऑफ युअर आयज त्या फ्रंट एंड म्हूण म्हणचे ताका. तशी अनेक एक आसा दॅट इज कॉल्ड बॅक एंड इंजिनियर ऑर बॅक एंड डेव्हलपमेंट म्हूण सांगून. सो तातूंत ते डेटा खंय स्टोर जाता कशी सेव जाता ते आनी पुरा बॅक एंड डेव्हलपमेंट. आनी मागीर फुल स्टॅक म्हूण आसा तुका फ्रंट एंड बॅक एंड ओटू करचे आसल्यार फुल स्टॅकार करचे म्हूण सांगून तशी. सो तसलांत वच्चे येता. मागीर यू कॅन ऑल्सो बी अ सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हळ्यार कसं सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग रिलेटेड आतां आर्किटेक्चर सॉफ्टवेअर डिझायन करचे तांणी पुरा जाव येता. देर आर सम अदर स्ट्रीम्स एज वेल लायक यू नो बीइंग अ डेटा सायंटिस्ट एक मशीन लर्निंग सायंटिस्ट एक बिझनेस एनालिस्ट असल फील्डांतूय वच्चे येता. इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू बिल्डिंग अँड डिझायनिंग एप्लिकेशन्स बट अ बिझनेस एनालिस्ट जाव येता. सो बिझनेस आमतूय वच्चे जावका जाल्यार
ओके सामत इन केस हांव PUCन तूं कंप्युटर सायन्स घेनाशी बायोलॉजी और स्टॅटिस्टिक्स घेवन असलारी तेन्ना हांव कंप्युटर सायन्सान तूं इंजिनियरिंग चूज कोरयत की येस स्कोर येता हांवें मिगेल +1 +2 तू लायक स्कोर कोरका म्हण सांगून हांव स्टॅटिस्टिक्स घेतील आसा सो आय थिंक आय एम वन ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर दिस केस हंतू हांव स्टॅटिस्टिक्स घेतील फर्स्ट हांव लेखील म्हाका कंप्युटर सायन्स इंजिनियरिंग हांवें कश्ट जात म्हणू बट तशें कसानय ना इता म्हळ्यार फर्स्ट इयरांत आमकां बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामींग म्हूण शिकयताची सो तांतू तुका ते बेसिक्स ऑलमोस्ट कवर जाता आनी थंय तुका स्टार्ट कोर येता सो तोंदरी कसानय ना तांतू ओके साम आज जर्मनी दुखून आमकां ऑनलायन येवन तूं एक कंप्युटर सायन्स इंजिनियराक कसं स्कोप आसा आनी तांणी कसं शिकू मेळटा म्हूण पुरो आमकां सांगला तुका हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता तशीची हा कार्यक्रम पळयले आमगेल सक्कड विक्षकांक देव बरें करूं.